येवकार तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो एपिसोड. हांव मेगन डिसूजा माय गोवा नेटवर्क हांचे वतीन तुमचे बरोबर. आयच्या ह्या कार्यावळीचे 2 भाग आसतले. दुसरो भाग कांय वेळान तुमकां कळटलोच. तर ह्या आमच्या पयल्या भागांत नव्यो म्हणी घेवन नेव्या लोकां बारी चर्चा करून तांचो अर्थ आनी वाक्यांतांचो प्रयोग पळोवया. कट्टे नाक बुडोवन डॅश. कट्टे नाक बुडोवन डॅश. कट्टे नाक बुडोवन ओके कांय न्हू. खबर ना. तुम्ही तुमचे ओन आन्सर्सय दिवपाक शकतात. खबर ना. ओके कांय न्हू. मर 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 कट्टे नाक बुडोवन मर. ओके सेम मर सेम. जीव दिवप. जीव दिवप जीव दिवपाचो. सारकें आसा. जीव दिवचो. जीव दिवचो. सेम. जीव दिव. सारकें कट्टे नाक बुडोवन जीव दिवप. जीव दी. आनी कोणा कडेन जाप आसा. जीव दी सारकी जाप आसली. जीव दिवप ह्या म्हणीचो अर्थ कितें. म्हणजे जर खंयची गजाल सादेंतली सादी गजाल मनशाक कळना जाल्यार तेन्ना आमी म्हणटा कट्टेन नाक बुडोवन जीव दिवप. लज जाल्ल्या भशेन. जाल्ल्या भशेन. तुमकां खबर आसा ही म्हण केन्ना आमी वापरतात. कट्टे नाक बुडोवन जीव दिवप. तू कितें लॉजेचें करीत जाल्यार ओके लॉस दिसता हय. तेन्ना लॉस दिसता तेन्ना आमी वापरतात. ओके दुसऱ्यान गाय मारली जाल्यार आपणेन वासरू डॅश. तुमच्या तकलेन कितें येता. ओके नो प्रॉब्लम. दुसऱ्यान जर गाय मारली जाल्यार आपणेन वासरू. ओके काय ओके खबर ना. तुम्ही तुमची जाप दिवपाक शकतात. तू दे रे. जर दुसऱ्यान गाय मारली जाल्यार आपणेन वासरू. के रे. ओके काय न्हू. ओके उगी रावपाचें. आपणेन ओगी रावपाचें. ओके खबर. सेम ओगी राव. ओगी रावपाचें. ओके गुगलाचेरूय तुमकां मेळचें ना सो गुगलाचेर सोदून काय. फुडल्या गाळी मारूं शकना. कोणी गाळी मारली जाल्यार तो मनीस कोण सजमपी आसा तो गाळी मारची ना कोणा नाका तो मारतलो. ओके व्हेरी नायस. तेणें अर्थ बरो दिलो. कंप्लीट करूं शकतात तुमी ही म्हण. दुसऱ्यान गाय मारली जाल्यार आपणेन वासरू डॅश. बरें वागप. ओके आनीक कितें आसा. दुसऱ्यान गाय मारली जाल्यार आपणेन वासरू मारचें डॅश. सारकें. वाचरू मारून. व्हेरी गुड. ओके मारचें न्हय. मारचें न्हय सारकें आसा. आपण वासरू मारपाचें न्हय. सारकें आसा. सारकें आसा. न्हय न्हय. सो दुसऱ्यांनी गाय मारली जाल्यार आपणेन वासरू मारचें न्हय. ह्या म्हणीचो अर्थ. दुसऱ्यांनी वायट केलं म्हणजे आपण करचें न्ही अशें. सारकें. दुसऱ्यांनी जर वायट केलें जाल्यार आपणेन तशें करचें न्हय. दुसऱ्यान गाय मारली जाल्यार आपणेन वासरू मारचें न्हय. ह्या म्हणीचो अर्थ कितें. म्हणल्यार दुसऱ्यान चूक केली जाल्यार ती चूक आपणे करची न्हय. सारकें आसा. एक काळ मायचो एक काळ डॅश. तुमकां जाय ते आन्सर्स तुमी दिवं येता. तुमकां एक जे काळ बापायचा. एक काळ बापायचो. ओके एक काळ पुताचो. एक काळ पुताचो. आनी दुसरे आन्सर्स आसा. एक काळ भयणीचो. एक काळ भयणीचो. ओके तुमकां कितें कळटा तें तुमी सांगूं शकता. ना इतले आयडिया ना. बापायचो. एक काळ मायचो एक काळ एक काळ पुताचो.
परत सांग पायचो पाय पायचं ओके काय नो ना खबर ना आईने ऐकून सुद्धा ओके सुनेचं सारखे असाय सुनेचो सारखे एक काळ मायचं एक काळ सुनेचं सारखे एक काळ मायचं एक काळ सुनेचं सुनेचो व्हेरी गुड सारको जाप आनी कोणाक जाप खबर आसा याची सारखे सुनेचो सुनेचो ओके व्हेरी नायस करेक्ट आन्सर एक काळ मायचो जाल्यार एक काळ सुनेचो अर्थ खबर आसा अर्थ खबर आसा तुमकां सुनेचो सुनेचो सारकी आसा एक काळ मायचो आनी एक काळ सुनेचो ह्या म्हणीचो अर्थ कितें म्हणजे काळा प्रमाण जशी आज माय आसा तशी सून आसा फाल्यां तीच सून फाल्यां माय जातली म्हणजे एक प्रोसेस चालू उरतलो म्हणजे अपना टायम आयगा अशे तरेन ओके एक काळ मायचो एक काळ सुनेचो ह्या म्हणीचो अर्थ तुमी सांगपाक शकतात कितें म्हणटा एकदां पयसून माय आमकां खूब त्रास करता तेन्ना मागीर आमी म्हणटा कितें आतां तिजो टायम येयला आतां मागीर आमचो येतलो केन्ना तरी म्हणजे आपापल्याचो टायम यो परत एकदा येवकार तुमकां तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग कोंकणी शब्दांचो खेळ शब्द कशे केन्ना कित्याक बदलतात शब्दांची वेगवेगळी रुपां खंयची आनी त्या रुपांक आशिल्ले वेगवेगळे अर्थ आमी ह्या भागान चर्चा करतली उदय नरसिंह भांबरो हांच्यांनी हुस्क्याची एक चीट पणजेक ह्या आपल्या लेखान पणजे शाराक उद्देशून पणजी हें उतर वापरिल्लें पूण तांच्या वाचकांनी पणजी म्हणल्यार आईची आजी पणजी ह्या अर्थान घेतलो हिंदी इंग्लीश सारकेल्या भासांनी आमकां असली वेगवेगळी उतरां मेळटा दिसपाक एक पूण तांचो अर्थ वेगळो अशेच तरेन कोंकणींत लेगीत वेगवेगळी असले तरेची उतरां गोळटात असल्या तरेच्या 5 उतरांचेर आमी आयज भासाभास करतली आयज आमी विचून काडिल्ले उतर म्हणल्यार पेर आनी पेर बरोवपाक दिसपाक ती दोनूय एकूच आसली तरी तांचो अर्थ वेगळो थारता पेर म्हणल्यार पेरीचें झाड जाल्यार पेर म्हणल्यार फळ वाक्यान ताचो वापर करून पळोवया मिनुल्या घरा मुखारली पेर बरी लागल्या म्हणजे मिनुल्या घरा मुखार जे पेरीचें झाड आसा तें बरें लागलां जाल्यार पेर काल चाखिल्ले पेर मातशें आंबट लागलें म्हणल्यार जे पेर हांवें खाल्लें तें म्हाका बरें लागूंक ना तशेंच आनीक एक उतर पळोवया हार आनी हार हार म्हळ्यार गळ्यान घातिल्लो हार आनी दुसरो हार म्हळ्यार सोरपाचो एक प्रकार जाका इंग्लिशीन आमी पायथन म्हणटात शेजारच्या शेतान हार दिश्टी पडलो म्हणल्यार शेजारच्या शेतान पायथन दिश्टी पडलो पूण दुसरो अर्थ हार म्हणल्यार शालीच्या गळ्यान भांगराचो हार आसा म्हणल्यार शालीन जो हार घातला तो भांगराचो जावन आसा असलेच तिसरें उतर जें आमी घेतलां तें म्हणल्यार पाडो आनी पाडो एक पाडो म्हणल्यार गायचो पाडो आनी दुसरो पाडो म्हणल्यार गणिताचो गायचो पाडो म्हणल्यार बाबूच्या फाटल्यान एक पाडो लागलो अशें आमी म्हणूं येता पण गणिताचो पाडो जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना म्हाका सगळे पाडे खबर आसा अशें आमी घेवं येता आयचें 4थें उतर जें आमी विचून काडलां तें म्हणल्यार शीर आनी शीर एक म्हणल्यार हातीची शीर जाका आमी वेन्स म्हणटात दोतोरान शीर तपासली आनी ताका इंजेक्शन मारलें जाल्यार दुसरी शीर आसा स्लायस ऑफ फ्रूट जेन्ना आमी आंबो कातरता वा आपोल कातरता तेन्ना आमी ताका शीर म्हणटा आयचें 5वें उतर जें आमी विचून काडलां तें म्हणल्यार मान आनी मान भुजा वयर जी ही सुवात आसा ताका आमी मान म्हणटात मान ह्या उतराचो आनीक एक अर्थ जाता तो म्हणल्यार रिस्पेक्ट वडिलांक मान दिवपाक जाय वा म्हजी मान आयज खूब दुखता अशे तरेन ह्या उतरांचो वाक्यांनी आमी वापर करूं येता जे तरेन ह्या उतरांचो वापर आमी वाक्यान करता ताचे वेल्यान त्या उतराचो अर्थ थारता माधवी सरदेसाय आपल्या भासाभास ह्या पुस्तकांत ह्या उतरांक एक नामीपण अशें म्हणटा इंग्लिशीन ताका होमोनिम्स म्हणटा तुम्ही असल्या उतरांचो वापर करतात आसतली न्हय तर तुम्ही तुमची उतरां आमच्या कमेंट बॉक्सान घालपाक शकतात कोंकणी शिकुया स्वता गिरेस्त करूया आनी सदांच बाळगुया मन कोंकणी